मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मानन्दाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लगी 4.5 वर्ष ना 5 वर्षानंतर स्वामीला आगमना हे दांडेली शाखा मठा घडतासा हाजे पहिले प्रिय गुरुवर्य स्वामीला संगत तांगे लोट जावन आम्ही 2019 अंतू हांगा वर्धंती उत्सव आशिल्लो। त्या वर्धंती उत्सवाक उभय स्वामील हांगा उपस्थिती आशिल्ले। तदनंतर अनेक वर्षानंतर कोविड आयले। तदनंतर प्रिय गुरुवर्य स्वामीले म्हळ्यार गत जल्मिशय आयलो। तदनंतर आम्ही पिठे राहिले। तदनंतर वैकेची 2 वर्षानंतर ना लागले 3 वर्षानंतर आम्ही दांडेली शाखा मठाक येऊन पाविल आसाची आज मस्त संतोष जाले। आमक लेकिन ना की दांडेली हाजे पहिले आयले आम्ही लेकले त्यातून आम्ही लेखिले 6 घंटे एक टाइम आशिल्ले। थोडे काळ सांजो 6:15 8:30 पताला घेऊन पावले। किंतु आमक कळले की तुमगे कितलो व्हड तयारी जाल्या गांवनी ताजे पयलीं आमक कळनाशिल्ले। मस्त व्हड रितीन दांडेलीकारांनी इतलो व्हड हें केल्लो आसा। आमी येताना विचारले आयल्यानंतर विचारले इतलो कसा दांडेली कितें म्हळ्यार इतले जन स्वामी येताची स्वामीक स्वागत करता 5 वर्षानंतर स्वामीला आगमना म्हणतात आसा। पिठार जाल्यानंतर प्रथम पंत स्वामी हांगा मुक्कामाक येता आसाची खंयचे ना खंयचे रिती आमी स्वामीले हांगा त्या उपस्थिती उरका ताजे किता विशेष जावन गेलो संतोष जाले की आमगेले श्रीराम देवाला गुणगान जाता आशिल्ले ते आमकां मस्त आवडले। कित्याक म्हळ्यार अयोध्यातूची प्राणप्रतिष्ठा घडतसा 10 दिवस पहिलेची दांडेली तू चाल जाले जय जयकार। सो त्या ऐकूच्या कामकानी मस्त संतोष झाला। दांडेलीक आणि आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीक मस्तितले अविनाभाव संबंध आसा। कित्याक की म्हळ्यार प्रिय गुरुवर्य स्वामीलेची उपस्थिती तू आणि आमगेले नालगड स्वामीले कालांतू अर्थात परम गुरु कालांतूची हांग जागे विषयाची मस्तितले हांगा घडले। जाग घेतलो स्वामीनान शाखा मठ निर्माण केले। शाखा मठ निर्माण करून स्वामीन हांगा वेंकटरमणाक प्रतिष्ठापन केले। त्या वेळेर स्वामी हांगा दांडेली शाखा मठाक येवन वास्तव केल्लो आसा आशीर्वाद केल्लो आसा। आज तांगे अनुपस्थिती असल्या पैकीची प्रिय गुरुवर्य स्वामीना मस्तितले दांडेली कितें ताणें हें केलें। तांणी एक सांगता आशिल्लें की आमी खंय शाखा मठ निर्माण केले थंय एक चातुर्मास घड काम म्हणून तांगे एक संकल्प आशिल्ले। दांडेली शाखा मठ तांणी निर्माण केले। तांगेले कालांतू हे दांडेली शाखा मठ उभारून तांणी हें केलें। किंतु तांगेले कसं एक संकल्प आशिल्ले एक चातुर्मासान घडचे ते घडिना आशिल्ले। किंतु आमगेले एक आलोचना आसा मुखावेल दिवसांतू तांगेले एक संकल्प हांगा परिपूर्ण जावका। ताजे किता पहिले हांगा मस्तितले अभिवृद्धी कार्य करून घेवचे आसा। ते अभिवृद्धी कार्य करून जाल्या नंतर तांगेले एक कसं संकल्प आसा ते आमी निश्चय जावन परिपूर्ण करता। कित्याक की मस्तितले शाखा मठान स्वामीले चातुर्मास घडले। स्वामी केन्नाय सांगता इतलो चातुर्मास जाल्या म्हणटाची किंतु आमगेले एक आसा की
खंय खंय शाखा मठ आसा पयलीं आमगेल्या शाखा मठांत एकदा आमी केन्ना तूं आमी चातुर्मास करता म्हूण सांगत आशिल्ले किंतु 30 वर्ष जाल्यार वैद्याची ते अवकाश प्राप्त जाले ना आनी प्रिय गुरुवर्य स्वामीले वृंदावनस्थ जाले सो आमचो ते संकल्प शीघ्र परिपूर्ण करू दी तशीची वेंकटरमण देव आमकां अनुग्रह करता आनी सर्व लोकांले जनां सहकार आसा आज पळोवन कळ्ळें आमकां तशें दिसलें की आमी मोक्कामा कितें स्वागत की चातुर्मासा कितें स्वागत कित्याक की आमकां ते उलगास आसा की स्वाम्यान कसकसांनी स्वामीले मनाचे मनोदय कसं नाशिल्लें ते आमकां म्हणजे केन्ना तरी ते सुच्य जाता उरता ते गांव आयले दांडेले आयले म्हणून स्वामीले संकल्प उलगास येता आनी कितें तरी केलें म्हणल्यार तांगेलें कसं एक अपूर्ण कार्य आसा ते गांवांत गेले पयलीं आमकां ते एक उलगास येता मनाक सो तशीच आमी तुमगेले बायलां रांग लागून गेले आमकां खंय लायन स्टार्ट जाता खंय लायन एंड जाता कशेंय कळना तितले एक भव्य रितीन तुम्ही स्वागत केलें ताचे बद्दल आमी पुनः संतोष व्यक्त करताची आमगे प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी शाखा मठ निर्माण केले सभा भवन वैद्येचें निर्माण केलें हितून विशेष जावन न्हू वेंकटरमण देवाक हांगा प्रतिष्ठापन केलें कित्याक की म्हळ्यार आमगेलो समाजांतू सर्व लोकांक जास्तीत जास्त इष्ट देव म्हळ्यार आमी लक्ष्मी वेंकटरमणाक मानतात मस्त लोकांना अनेक आसाची विठ्ठल आसा नाजाल्यार आनी खंयचे तरी विष्णू अवताराला उपासन करतात तितू मस्त लोकांना ध्येय मूर्ती इष्ट मूर्ती म्हळ्यार लक्ष्मी वेंकटरमण म्हणून आमी उपासन करतात आणि कलियुगांतू अवतार घेऊन गेलो सर्व लोकांक कल्याण अद्भुत गात्राय म्हणून सांगितलं आसा तागे काम कसं की म्हळ्यार कल्याण ताणे कल्याण करचें कितें कोणाला कल्याण श्रीनिवास कल्याण म्हणून तो कोण देता असं म्हणून अर्थ त्याले कोण घेना घ्यायची कल्याण लोकाल कल्याण कितें तो अद्भुत गात्र घेऊन गेलो विराजित जाल्लो आसा व्हड तुम्ही तिरुपती पळयल्यार एक व्हड आकार तुमकां दिसता अद्भुत गात्र म्हणजे शरीर म्हणून सांगतात अद्भुत गात्र घेऊन गेलो राबील आसा कितें एक राबील आसता तागेली कितें तरी तागेल बरेपणा कितें न्ही लोकांक बर जावपा लोकांन चरणारविंदात सेव करता तांकां हांव रक्षण करता म्हूण दाखोवन दिवची कितेंची आमगे वेंकटरमण देव हे भूलोकाचेर येवन गेलो आमकां कल्याण म्हणजे सुख समाधान शांती हे उठूची लोकांक जावपा कोणाक आमकां कश्ट जावपा रे कोणाक तरी कष्ट जावपा कोणे विचार कितले विचाराची तिला मात्र तिला सैज होतच नाही कितलं आसा इतले सांज उरता तितलं वैके तुमकां कष्ट नाका तितलं वैके आमकां कष्ट नाका सुख मात्र संपूर्ण जावपा तातूंत देवान सांगता कसं सांगलें कल्याण अद्भुत गात्राय तुमकां सुख दिवची कितेंची हांवें अद्भुत गात्र घेवन गेले विराजित जाल्लो आसा तातूंत आमगे स्वाम्यांनी हांगा वेंकटरमण दवरलो आसा कित्याक की म्हळ्यार दांडेली तशें तसले लोकांनी आमगेले अद्भुत गात्र जावन गेले अशें तसले वेंकटरमणाले चरणारविंदाले सेव केले निमित्तान दांडेली लोकाल बर जावपा दांडेली पेंटेज बर जावपा दांडेली तशें तसले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजात बर जावपा म्हळ्यार कितेंची आमगे स्वाम्यांनी हांगा वेंकटरमण प्रतिष्ठापन देव तुमका दिसता एक हात सकल दाखयला आसा एक हात कटिरी दवरीत आसा तुमका दिसतालो अशी एक बरे पोज करून घेवन राबला वेंकटरमण फोटोनी काडीत गेले बरे पोज करून ना तो तुमका सांगता आसा देव तसले एक भाव ते आकार कितें घेतले एक हात तो सकल दाखयत आसा आणि एक हात कटीचेर दवरता कितें दाखयत आसता कसं सांगता आसता लोकांक तो देव कसं सांगता की म्हळ्यार जो व्यक्ती मागेले पायाचे एक हात अशी सकल दाखयले आणि एक हात कटीचेर दवरले जो व्यक्ती आपल्या पायाचे चरणाचे भक्ती करता श्रद्धेन पूज करता श्रद्धेन उपासन करता तागेले कष्ट कसं नासता कष्ट येताची कष्ट याना म्हणून सांगना कष्ट येताची किंतु त्या कष्ट कसं नासा
ते खंय पर्यंत वर घेता कटी पर्यंत मात्र ताजे वयरी हांव दिना जर तू मागेले चरणाची भक्ती केले तू मागेले विश्वास कोर घेऊन मागेले उपासन केले ताका कसले संसारात खंय पर्यंत कटी पर्यंत मात्र आता एक सांगा सिंपल म्हळ्यार केन्ना तुम्ही स्विमिंग पुलान तरी तुम्ही पळयतात ना न्हंय वताची उलटा पर्यंत असले दांडूचे की ना दांडूचे की ना तशीच आमगे संसार म्हणजे सागर संसार सागर म्हणून संसार म्हणजे एक गोड सागर हांतुल्यान दांडून वचका म्हळ्यार आमगेले कशें कितले पर्यंत उरका कुयटा पर्यंत उरका जर ते नाका पर्यंत असलेली तुमकां जात पोवचें ना तुमकां पोवचें ना सागरांतल्यान कशी पोवचें जाता हां म्हाका स्विमिंग येता तो पोवता तरीही लाट येता वेव्स येता तर तू कितलेही स्विमिंग आयले काही करचे त्या लाटा मागची तुम्ही मुखार सुमताच तेन्ना कोण रक्षण करचें उलटा पर्यंत असलेली कितले लाट येवो कितले कसले जावो तुमकां त्रास ना कित्याक म्हणून उद्दा उलटा पर्यंत मात आसा आता देव त्याची सांगता तुमगेले संसार म्हणजे सागरांतल्यान तुमकां तरण करता दिला अंतुल्यान पार करता दिलेली तुम्ही कसं करता मागे चरणाची भक्ती केल्यार पुरो हांव तुमगे संसार सागर कटी पर्यंत घेवन तुमकां मोक्ष दिता म्हणून देव सांगता तेतून आमी केन्नाची देवाक दोळ भोर घेवन आमी पळोवका देवाक ते भंगी पळोवका ते भंगी ताजेर आमी अर्थ करून घेवका की देव आमकां कसं सूचन करता आसा आनी तितून आमी कसं करता की म्हळ्यार देवा आरती जाता उरता आमी दोळ थांबून घेवन बसले उरता घट्टी करून दोळ थांबून घेवन पण आरती जाल्या नंतर देवाक आरती केल्या आमी दोळ भरून पळोवका किंतु आमी कसं करता म्हळ्यार ते आरती जाताना आमी दोळ थांबून घेवन बसता अशी न्ही केन्ना ध्यान करता की ना जाल्यार एकाग्रता हे करता तेन्ना तुमी हे करता किंतु देवाक कार्य जाताना देवाक अभिषेक जाताना की ना देवाक आरती जाताना की आमी तेन्ना दोळ थांबून घेवन बसतात जे आमी पळोवका ते आमी थांबून घेवन बसले अशी जाल्यार कशी म्हळ्यार तांगे चूक म्हूण न्ही ते तशे परिपाठ जाले किंतु मुखावेल्या दिवसान तूं जे कोण करता आसाची तांणी हे ताचे बद्दल एक विचार घेवन हे वस्तूची तुमी समजून घेवचें जाता देवान केन्नाही अपेक्षीत केन्नाही केलें ना देवान केन्नाही अशें केन्नाही डिमांड केलें ना बाकी उट्टू कडेन डिमांड जाता उरता हे जावका ते जावका अदू कोट्रे इदू कोडटलें इदू कोट्रे अदू कोडटलें अशें खंयी तुमी व्यापारांत रावता ना जाल्यार तर चड वयलेची सोडना आशील चल्लो तूं चॉकलेट दिल म्हळ्यार हांव काम करता आनी हांव सुरवयले करता चॉकलेट दिल्यार हांव काम करता म्हळ्यार सांज चड वयलेची आमी केलोपंता म्हालगड्यांक गौरव करता म्हालगडा केलोपंत कसं जाता म्हळ्यार देवाला तूं विशय जाल्याची देवाला तर ना हे म्हालगड्यान वयलेची आमी गौरव करता केलोपंता कसं जाता म्हळ्यार सण चवडू बापसू किताची चड हुशार म्हणून दाखवून दिता केलोपंत म्हळ्यार आतां टेक्नॉलॉजी आयले तांकां तूं मोबायल वापरचें करता तांकां तुजी ईमेल वापरचें करता तांकां तूं व्हॉट्सअप की फेसबुक की इंस्टाग्राम की हे तूं वापरचें येता किंतु तागे बापसूक ताका काही येना जीमेल येना तसं नाही जीमेल म्हळ्यार तसं नाही मोबायल म्हळ्यार तसं नाही तसं होत ना एक फोन करचें आनी फोन आयकुचें इतलें मात्र कळत की ना बाकी कसं होत ना स्मार्टफोनच उरता बाकीच कसं कर केलोपंत कसं जाता की म्हळ्यार चड कसं म्हळ्यार हांव चड हुशार बापसूक किंता बापूसची हे केन्नाही लक्षांत दवरून घेवपाक बापूस केन्ना बापूसची तूं कितलेही जी शिकून घे तूं कितलेही तुका नॉलेज उरो कसं केल्यार वयची बापूसची अशी जी एक बंदा तो चल्लो हावसूक किंता हावस म्हळ्यार कसं शिकिल ना चड तेतून एक हरशीची हे करचें हांव कितलें हुशार म्हणून हे करचें कितें रे म्हळ्यार हावसूक एक हे करचें कितें रे एक 2 लड्डू दवरिल्ले हावसून तेन्ना हो हरशीत हागे गणित हे म्हणून घेवन ताणें कसं केलें की म्हळ्यार हावसूक विचारलें कितले लड्डू आसा 2 लड्डू आसा म्हणून हावसून सांग कडेन तेचे कसं केलें की म्हळ्यार हे कितले एक लड्डू
हे कसं हे दुसरं लड्डू ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 2 किती झाले 3 झाले 3 लड्डू असा मुलीनो पूत सांग क्राउस हे 3 म्हणतो असं दोन चढ काय शिकेल ना शिकते हो हां चढ आहे मुलीनो आणि त्याला चार आहे कडे आम्ही फक्त विचार आहे हे एक लड्डू हे दोन लड्डू 1 + 2 किती 3 मुलीनो अशी हे केलं हाऊ सुपकेची कसं उत्तर देऊ का कशी हे करता ती काही कळणार हे उठू जाताना बापूस पडायला बापूस पडो बापूस येता आणि बापू सांगता भाई ती कसं नाही या ना मागे पाहिजे कर तू गेला कसं नाही गणित या ना तू सांगेल करेक्ट 3 लड्डू असा मी सांगतो 1 + 2 करेक्ट 3 लड्डू असा एक काम कर एक लड्डू माग दी एक लड्डू औषध दी तिसरं लड्डू तू खा मी सांगतो तिसरं लड्डू काही असा आता कळलंय की हा कितल्याही हुशार तरी बापूसची त्यात कोण मालगड्यांक केन्नाही गौरव करत असल्या बुद्धी उरका तर तो मालगड केन्ना सांगताची ते आम्ही ऐकून घेऊन श्रद्धेनं आम्ही केलं म्हळ्यार विश्वास केले ते केन्नाही फल जाता आम्ही तांका मिळून गेलो म्हाका चड करत असा म्हाका असा म्हणून ना असले परिस्थिती आता बापसूक कशी ते चेडाक पाठ शिकेले ते पाठ शिकोवचे बापसूक घेता किंतु आम्ही वैकेची आमगेले एक नियमित एक लिमिट असा ताजेंता चढ आम्ही केन्नाही अगौरव करत असेल बुद्धी आम्ही केन्नाही दाखवून अशी उरता असले असताना म्हालगड आले आणि देवाले हांगेल जर आम्ही भक्ती केले हांगेल जर उपासन केले म्हालगड केन्नाही उरका म्हालगड उरले की आमका मस्तीतले अनुभव तांगे कडच्यान घेवचेक मेळटा ताजेंता चड आमकां अनुभव आसा कित्याक की म्हळ्यार म्हालगड स्वाम्यान आमगेले हे मठाचे कालकीर्द लागीं 54 वर्ष चलयला आसा 54 वर्षाचे अनुभव आमगेले गुरु स्वामी कशे सो केलो पण आमकां दिसता आशिल्लें की हे समवे हे नाही वे म्हणून स्वामी म्हळ्यार म्हालगड स्वाम्यान अशी हे जाल्यार तशी जाल्यार कडे आज कळटा की स्वामी खंयचे रीतीन ते केल्ले आमगे आज कळटा म्हळ्यार म्हालगड्याले अनुभव म्हालगड्याले विचार ते त्या संदर्भात केलो पण कळना जाल्यार उरताले किंतु थोडे दिवसान गेलतना हो हे कारणाक आमगे स्वामी अशी केलो आमगे कळे कळटा म्हळ्यार इतले म्हालगड्याले एक विचारधारा स्वामी आमगे म्हालगड स्वामी आशिल्ले देखो वेळोवेळी आमगेले स्वामी हांगा दांडेली शाखा मठात घेवन गेलो वास्तविक कोर गेलो तांगे मनांतूय अनेक अभिवृद्धी कार्य तांगे मनां आशिल्ले आमकां गोत आसा आनी कमिटीची वैद्याची स्वाम्याक मस्तीतलो पंता विनंती केले करे म्हणून कडे मागची ठिकाण थोडेची अभिवृद्धी कार्य केले आणि थोडे करचे असले मुखार करे म्हणून मस्तीतलो तांणी प्रयत्नशील आशिल्ले सो तांगेले एक म्हालगड गौरव करता तसले एक अवकाश प्रिय गुरुवर्य स्वामी निमित्तान मुखार दिवसांत प्राप्त जाता ते सर्व ही कार्य करता तसले एक अवकाश आमकां वेंकटरमणान अनुग्रह करचे तशी आयच्या दिवसाक अनेक भाविक लोक स्वाम्याक आगमन जाता स्वाम्याक स्वागत करता स्वाम्याक आशीर्वाद घेवका म्हणून अनेक लोक आई बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची आयच्या दिवसाक अमावास काळो दांडेली थंय पळयल्यार रान 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 येतान रान वतान रान आनी दांडेली आई नंतर कळ्ळें की चंद्र आकाशाची इतलो प्रकाशमय म्हळ्यार संपूर्ण वाटेर येताना कसले दिसना निर्जन प्रदेश किंतु हांगाय नंतरच प्रकाश जाला आमकां आज अमावास असल्यार वैकेची आमगे दांडेली लोकांक अनुग्रह करता म्हण कितें रामदेव वीर विठ्ठल म्हण चंद्र आज हांगा येवन पाविल्लो आसा आमी रामाक कसं सांगताची राम चंद्र म्हणून सांगतात तसं चंद्र आज अमावास्ये तिथी कशी आज देवाला हांगा आगमन जाल्लो आसा कांयच दिवसाक आनी 2-4 दिवस पर्यंत हांगा अनेक धार्मिक अनुष्ठान तशीच अनेक हांगा कार्यक्रम घालून घेतिल्ले आसा सर्व लोक त्या कार्यक्रमात सहभागी होचे रामदेव वीर विठ्ठल आले
अनुग्रहाक कृपाशीर्वादाक पात्र जावचो म्हणून तुम्ही सर्व लोकांक सांगत देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमच्या घरांत तुम्ही करत असलेल्या उद्योग व्यवसायात तशीच तुमच्या कसने इष्टार्थ असतात ते सर्वही देव परिपूर्ण करो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद परत भाषणात मंगल गणिताची श्री कृष्ण